आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ज्या पद्दतीन गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर जो आसा, आरोग्य मंत्री, ताणें ज्या प्रकारचें करप्शन आनी कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सगळो धरून आपल्या हाता खाली सगळे बेकायदेशीर गजाली करपाक वो उर्मट हे जो आसा सुबेस हे स्वास्थ्य हे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाजी इलिगॅलिटीज आतां वी आर चॅलेंजिंग इट इन कोर्ट व्हेरी सून. आनीक हाज्यो भानगडी ज्यो आसा त्यो भायर सरपाक लागल्या. म्हणजे ह्या मनशाक लज आसा काय ना. अँड मोस्ट अपॅलिंग आणि सरप्रायझिंग इज हे सगळे मुख्यमंत्र्याक खबर आसा, प्रमोदाक खबर आसा. त्यामुळे तरी प्रमोदाक सगळें खबर आसतना प्रमोद हाजेर कांयच उतर काडिना. त्यामुळे हे दोगूय जाण मिली जुली भगत काय कितें म्हणजे राजकारणा खातीर गोंयच्या तरणाट्यांच्या भविश्याचो खून ह्या दोगांयनी चलयला असो ताचो अर्थ जाता. महाभारतान जेन्ना द्रौपदीचें वस्त्रहरण केल्लें भर दरबारान तेन्ना भीष्म आनी द्रोणाचार्य सुद्धा दरबारान आशिल्ले. ॲक्च्युली ते पर्सनली मोठे शूरवीर अशी त्यांची ख्याती आशिल्ली, पण कौरवांच्या बाजूक आशिल्ले. आता फक्त फरक इतलोच की द्रौपदी आता गोंय जाला आणि गोंयच्या भुरग्यांचें भविष्य जाला. ताजें चिरहरण आणि वस्त्रहरण विश्वजीत आणि हो प्रमोद सावंत मागीर भागाक अशें तांचें चालू आसा. आजची केस जी आसा ती इल्लिगल अपॉइंटमेंट्स ह्या विश्वजितान म्हणजे हाका कितली मस्ती मारल्या हाजी तुमकां कल्पना येतली. एक दोन केसी म्हजे कडेन ज्यो पावल्या त्यो म्हणजे एक मिसेस लीना प्रवीण मणेरकर, शी इज फ्रॉम वाळपय. ऑब्वियसली शी हॅज बीन रिक्रुटेड एज LDC इन GMC. हर एज इज अराउंड 48 to 49 years old. आता सरकारी एम्प्लॉयमेंट आणि नोकरी मेळपा खातीर एज बार जो सेट केला तो 45 years old. त्यामुळे इट इज अ क्लियर कट वायोलेशन. म्हणजे हो जसो विचार करता हाका कायदे बिदे लागना विश्वजिताक, प्रमोदाकूय कायदे लागना दिसता. त्यामुळे लोकांनी आणि मागीर कायदे जे आसा तांचें पालन कित्याक करचें. बाकीचे सगळे तुम्ही जनते कडल्यान कायद्यांचें पालन करून घेता मरे. त्यामुळे अशी ही इल्लिगल अपॉइंटमेंट आसा. पहिली लीना प्रवीण मणेरकर, एजेड 47 to 48 years old, एका LDC म्हणून विश्वजितान घुसयल्या भितर. आणि दुसरे एक वाळपयचोच मकरंद वेलिंगकर. मकरंद वेलिंगकर म्हणटा ताका फील्ड असिस्टंट इन वुमन अँड चाइल्ड अफेअर्स. ही नोकरी विश्वजितान दिल्या. ही इज अगेन अराउंड 48 to 49 years old. म्हणजे सगळे कायदे धाब्यार मारून आपले राजकीय स्थान म्हणजे जे कायदे जनते खातीर केल्या ताजेच हनन जे आसा हो विश्वजीत करूंक लागला. आणि प्रमोद जो आसा तो तोंडाक गुड्डा मारून उगी रावला. त्यामुळे हे सगळे अधर्माचें सरकार आसा. वी आर वॉट एवर इज इन अवर हे. सो आमची आता मागणी आसा की हे दोनूय पोस्ट जे आसा हांव आनीक केसी हाडटलो फुडें. या लीना प्रवीण मणेरकराची ताका 47 का आनी 48 वर्साचेर आणि LDC केल्या GMCन. आणि दुसरो मकरंद वेलिंगकर हाका फील्ड असिस्टंट जॉब जो आसा तो 49चो मनीस हो. इट इज अ क्लियर कट हे म्हणजे इनजस्टीस ऑन थाउजंड्स ऑफ यंगस्टर्स जांकां आवय बापूय शिकयतात मरे. त्यामुळे सरकाराक इल्ली लज उरल्या जनाची नाल्यार मनाची लज आसा जाल्यार सरकारान हे दोनूय पोस्ट जे आसा ते स्क्रॅप करचे इमिजिएट. ह्या दोगांय मनशांक विश्वजिताच्या मनशांक स्क्रॅप करून तांकां काडचे नोकरे वयले आणि परत एडवर्टिजमेंट करून नव्या भुरग्यांची एप्लिकेशनां घेवन अत्यंत ट्रान्सपरंट पद्दतीन पारदर्शक पद्दतीन ह्या नोकऱ्यांचे जे डिझर्विंग जे आसात बेस्ड ऑन मेरिट तांकां भितर घेवचे अशी एक मागणी तुमच्या फुड्यान मागणी हे तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळे जनते कडेन करची म्हणून आजची पत्रकार परिशद. शैलेंद्र, हे रिक्रुटमेंट केन्ना केल्या? ही रिक्रुटमेंट ह्याच वर्सा म्हणजे इन दिस कमिंग इयर ओनली. म्हणजे तो एक्झॅक्टली पिरियड हांव सोदून काडटलो. RTI आय एम फायलिंग नाव. सो ह्याच वर्साच्या 2021 आता 2022 आसा आमी, पण 2021 केल्या ही. आणि तांची क्लियर कट एज एका बायलेची लीना म्हणटा ताजी 47-48 years old. तांच्यांनी नाल्यार बर्थ सर्टिफिकेटां काडची भायर. आणि दुसरो फील्ड असिस्टंट मकरंद वेलिंगकर तो 49 वर्सांचो. सो अशें सगळें म्हणजे एज बार 45 आसतनाय सरकारी नोकरेक कांयच तमा न बाळगता व विश्वजीत आपल्याक जाय तशें आपूण करीन ती पूर्व दिशा हाज्या बापायचें भेस आशिल्ल्या भशेन बापायचो फात आशिल्ल्या भशेन ट्रीट करता तो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम. आणि हे सगळें प्रमोदाक खबर आसा मुख्यमंत्र्याक. काल एक दोगूय जाणां वाळपयची आणि ते इन्फॉर्मेशन कळ्ळें की तुमी पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्ली बीन मागीर तांकां अशें कितें ना रेग्युलरायज केला तांकां ना पूण पयलीं ती कॉन्ट्रॅक्टार बीन जर आशिल्ली जाल्यार ती सविस्तर माहिती जी आसा ती आमी विचारल्या. GMCन सविस्तर माहिती हांव मागीर RTI मेळटकूच तुमकां दिता. शैलेंद्र, काल आम आदमी पार्टीचे अमित पालेकरान तेणें जे GMCचे जॉब स्कॅम रिक्रुटमेंटा बद्दल एक्सपोज केल्या.
तेजे बद्दल तुका कितें खबर आसा? ना जितले मनीस भायर सरतले राजकीय पक्ष आणि सामाजीक संस्थाय तितले बरें ह्या गजाली खातीर कित्याक कारण ज्या प्रकारचो भ्रष्टाचार हे विश्वजीत राणेन माजून दवरला जीएमसीन ताका कांय सीमा आतां उरली ना. त्यामुळे आय वेलकम दॅट डिसिजन ऑफ आप पार्टी ऑल्सो आणि आनीक मनशांनी फुडें येवचें आणि हाजो पर्दाफाश जो आसा विश्वजिताचो जाका सत्तेचो माज आसा तो सगळ्यांनी करूंक जाय. द मोर द मेरियर. तुम्ही हाजे बद्दल कोर्टाक बीन कितें वतले? हय आमची PIL ड्राफ्ट इट इज इन द ड्राफ्टिंग हे आज हांव परत रिगार्डिंग दॅट जॉब स्केम ऑफ 1371 2 RTIs हांव आतां इन्वर्ट करपाचो आसा आणि आमी डेफिनेटली कोर्टान वता. वी आर फायलिंग एन PIL आणि हाजेर आमी तडजोड आणि कॉम्प्रमायज करचे ना. बरें.